सिराकाच्या पुस्तकावेले वाचप. आतां नानवोस्त्या मनशांक आनी पिणके फाटल्यान पिणका आमच्या पुर्वजांक वाखाणुया. हे मनीस दयाळ उदार काळजाचे मनीस. तांच्या प्रमाणीक कोडण्याचेर विसोर पडूंक ना. तांचे दायज तांचे सोस्ती लागीं तोखता आनी तांची गिरेस्तकाय तांच्या नाटवांक पोंटवांक उरल्या. तांची संसद कोराराक थीर रावली आनी तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं तांची संसद सासणांक तोखतली आनी तांची मोहिमा पालोवन वेचिना. तांच्यो कुडी सवस्कायेन निकिपिल्यात आनी तांची नांवां पिणकेचे पिणकेंत जिवींच आसात. सगल्यो परजा तांची ना जाणवाय परगडटल्यो आनी सोबा तांची किर्ती गाजयतली. देवाचे उठोणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सुरवेजपूर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन. म्हणुया, सुरवेजपूर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन. तुजे संस्थेंतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुज्या सिंहासनार बसयतलो. अशें सर्वेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिलें उतर तो मोडचो ना. सोबाब, सर्वेस्पूर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन. खरेंच सर्वेस्परान शिवोनसार विंचून काडला. तेंच ताका जाय आपलें ठिकाण करूंक. हांव हांगा सदांकाल जियेतलों. हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. सोबाब, सर्वेस्पूर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन. थंय दाविदाक बोलवून संसद हांव उपजयतलो आनी म्हज्या मागलेल्याचो गरजो दिवो पेटोवन सांबाळटलो. ताच्या दुस्मानाक लोचीक घालतलो पूण ताचेर म्हजो मुकुट पुरसोलतलो. सोबाब, सर्वेस्पूर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन. उद्गार. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. इस्रायलाचे बुजवणीची वाट तो पळयतलो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. माते वापरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, नदर आसलोले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलोले तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू नेराची वोपारीचो अर्थ सांगता. हो संवसार जावन आसा देवाचो मळो. देवा बापान आपल्या एकल्याच पुताक बरेपण विस्तारूंक ह्या संवसारांत धाडलो
आनी जेजू बरेपण वोंपीत गेलो. बरें बी स्वर्गी राजाची भुरगीं जाल्यार नेर नोश्ट्याची भुरगीं. शेतांत लुणवेचो वेळ येता तेन्ना देव बऱ्यांचो आनी मानवलोल्यांचो सांबाळ करतलो. ती बापाच्या घरांत सुर्या वरवीं पोरजोळटली. आयज पवित्र सभा सांत जोकेम आनी एना बागेवंत आंकवार मारयेची बापूय आनी आवय हांचे समारंभ करता. शुभ वर्तमान आमकां तांचे विशीं कांयच सांगना बगर हेर बरोवपां जावं जाकोबाचे 3 आंकवार मारयेची आवय बापूय म्हूण सांगतात. जोकेम ह्या नांवाचो अर्थ देव राखता, जाल्यार आना ह्या नांवाचो अर्थ कृपा. आंकवार मारयेचे देणे तांच्या मागण्याचो फळ कसो 100 वर्सांनी तांकां मेळ्ळो. जोकेम आनी आना जेजूची शेपाय शेमाय. आनाच्या कुसव्यांत आंकवार मारिया पातोक नासतना जल्मली. देवाक बासावणी करून आंकवार मारिया 3 वर्सांची आसतना तांणी तिका देव मंदिरांत भेटयलोली. जोकेम आनी आना दर एका आवय बापायक भावार्थाचे विस्वासीपणाचे आनी पवित्रतायेचे नमुने. म्हजो थाराव जाणट्यांक समजून घेवंक मोगान तांची सेवा करून जेजूचो नीज पाटलाव करूंक प्रयत्न करतलें हांव.